नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। गोंयांतल्या 56 गांवांचो शारांच्या भागात आस्पाव करपा विशींची अधिसुचोवणी महसूल खात्यान घेतली फाटी। महसूल खात्यान पंचायत खात्याक धाडले लेखी पत्र। म्हापसा करसवाड्यार एका भाड्याच्या कुडीत रावपी सावंतवाडीच्या एकाच कुटुंबातल्या बापायक आणि ताच्या 7 वर्साच्या चल्याक आयल्या दुबावीत पद्दतीन मरण। जाल्यार बायलेची भलायकी आसा गंभीर, पुलीस करतात तपास। सोऱ्याच्या गुळ्यार गाडी चलोवप्याक अटक करतले म्हणून संबंधीत खात्यान अधिसुचोवणी केल्ली जारी। बेकायदेशीर रेंटांक गाडयो दिवप्यांचेर करात कारवाय। लोबोसयत रेंटल व्हेकल असोसिएशनाची मागणी। काणकोणात चावडेर जाल्ल्या स्वय अपघातात तरणाटो गंभीर जखमी। रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांक वाटयतना घडलो अपघात। साळ न्हंयत रानटी वेली पातळिल्ल्यान बेतूल, असोळणा आनी चिंचोण्यांतले पारंपारीक नुस्तेमारी करप्यांक सोंसचो पडटा त्रास। ह्या सगळ्या उदकाचो खात्याचा जापसालदार आमदार क्रूज सिल्वाचो आरोप। आणि गोंयांत जुनाच्या 27 तारखेक पडटलो वादळी वाऱ्यासयत पावस। हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। आता खबरो विस्तारान। काणकोणात चावडेर जाल्ल्या स्वय अपघातात चापोलेचो तुळशीदास वागोणकार हो तरणाटो गंभीर जखमी जाला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काणकोण बस स्टँड वाठारांतले रातच्या वेळार खांबेवयल्यो लायटी पेटनात। काळोख आशिल्ल्यान रस्त्यार बशिल्ली हेडपी गोरवां दुचाकी चलोवप्याक दिश्टी पडूंक नाशिल्ल्यान तांणी गाडी गोरवांचेर व्हरून मोकली। ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी जखमी जाल्ल्यान ताका बेगोबेग दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर धाडलो। रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात गोरवां बसतात ताका लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। हो प्रश्न संबंधीत प्रशासनान तडीक लावचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या। एकलो बायक घेवन वयतालो आनी तेन्ना मदीं गाय येयली बैल येवन ऑन द स्पॉट पडोन तो बाबा बरो सिरियस आहा आतां। तो भुरगो आमगेलो हांगा काणकोण चापोली खंयचे तरी खंय तो कन्फर्म जाल्लो ना अजुनी। तेची वाचपाची कांय हें ना अशें म्हणटा सिरियस आहा भुरगो। आमी परत सरकार आतां कितें करपाक सोदता म्हाका खबर ना। आमी आतां कितली वर्सां जालीं आतां ही बोवाळ मारता कितें एक बरें एनफोर्समेंट काडून हे सगळीं गोरवां रस्त्या वयलीं काडची म्हणून। आयदलां हांवें स्वता 4-5 आतां जालीं ह्या 5 म्हयने असली मिडिया मारल्या की तेंकां हेडफोन्स काडून कोणा आसा तेंकां व्हरोला या ना जाल्यार हे गौशाला व्हरोन तेंकां व्हरोन दवरचो म्हणून। कितले लोक मरता म्हळ्यार आतां सरकार रावतलो हें कांयच कळना। म्हळ्यार एक्सिडेंट जाता ती गोरवांय मरता आनी मनशाकय मार लागता। मनशालो जीव वयता प्लस गोरवांय वयता। आतां कितले वर्स जाले लोक कोण ना कोण मेळोन वाटेर ते मेळटा ते कोणा वेटिनरी आपयता हेका आपयता। रस्त्यार लायटी ना सारक्यो काळका ते दिश्टी पडना। ह्यो गोरवां सोड म्हशी बी येता म्हशी म्हळ्यार दिश्टी पडना। आतां तुमी पळोवपाक शकता तो भुरगो असो बाजारां आतां काणकोण बाजारां बस स्टँडा ऑपोजीट हे हायवेर आतां अशी गोरवां भोंवताय आनी कोणा आतां सरकार रावता खबर ना। आमी परत मिडिया मारून तुमी पावना म्हणून आमी तुमचे कडेन मॅसेज पावयता की बाबा हें एक एनफोर्समेंट काडून हे गोरवां मातशें उखलचें म्हणून। मातशें हांव मागता गांवच्या आमदारा कडेन तशें सरकारा कडेन प्रमोद सावंत सर तुका परत उलो मारता हांव पर्सनली। लोकांक जीव दिसान दीस वचपाक लागले प्लस गायीच्या हे गोरवांक लागून मातशें तुमी जात तितली बेगीन। गाय आसा इंजर्ड जाल्ली आनी गाय इंजर्ड जावन तो गायक मातसो सुकुमार लागला ओन्ली कांय ना। पूण त्या भुरग्याची वाचपाची हें ना पूण सिरियसली आसा ताका आतां पुलिसांनी आमचे एडमीट व्हरून हॉस्पिटलान हें केलां। मागता सरकारा कडेन मातशें प्लीज तुमी हे तत्काल मनार घेवचें आनी हेचो मातसो कितें उपाय काडचो नाल्यार अशें लोक मरोन काबार जातले आनी गोरवांय काबार जातलीं। काणकोणच्या बस स्टँडार गोरवां घोटिल्लीं आसलीं, रस्त्यार काळोख आसलो आनी अशाच ह्या वेळार चापोलेचो एक तरणाटो तुळशीदास वागोणकर हो काणकोणाक येतालो ताजे कांय बाजार करपा खातीर। परत येता आसतना ह्या काळखा भितर ताका ती गोरवां दिसली ना। 2 व्हिलराची जोरदार धडक त्या गोरवांचेर वेल्यान गेली आनी तो भुरगो उसळ्ळो इतलो जोरान उसळ्ळो की ताच्या मानेक आनी कमराक गंभीर दुखापत जाली। लागींच आसलेल्या पुलिसांनी ताका नजीकच्या काणकोणच्या हॉस्पिटलान व्हेलो पूण ताची परिस्थिती गंभीर आसल्यान ताका ताबडतोब राती मडगांवच्या हॉस्पिटलान हालयलो। ह्या जाग्यार
भर रस्त्यार भर शहरान चावडी शहरान रातीन रस्त्यार लायटी बरोबर आसनात काळोख आसता आनी मोठे प्रमाणान काणकोण ती मडगांव मेरेन मोठे प्रमाणान मेन पयलीं सद्या चावडेर नंतरचे नगरचे 4 रस्त्यार गुळ्या करमळघाटार आनी नंतर बाळ्ळी आनी कुंकळी ह्या इतल्याय जाग्यांनी मोठ्या प्रमाणान गोरवां आसता आनी ह्या गोरवां खातीर 2 व्हिलर 4 व्हिलर ही खंय तरी मोठ्या प्रमाणात अपघात जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारपंत. साहा न्हंयत थोड्या प्रमाणात रानटी वेली पातळिल्ल्यान हाचो परिणाम बेतूल असोण आनी चिंचोण्या वाठारांतल्या पारंपारीक पद्दतीन नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्या रापणकारांचेर जाता. तांकां जाय लेगीत घालपाक मेळना अशें थळावे नुस्तेकार सांगतात. फाटल्या 2 वर्सां सावन हो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. हाका लागून नुस्तेमारी वेवसायाच्या आदाराचेर आपले पोट चलोवपी नुस्तेकारांक बरोच फटको बसता. जाल्यार ह्या सगळ्याक उदका स्रोत खातें जापसालदार आसा असो आरोप आमदार क्रूज सिल्वान केला. देखून संबंधितान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. Every day is a good day in reversal. म्हणजे आयज आमगे आखी बॅड डे जाल्या. जे आखी मुंगी डेल्या आनी आम कांटाळ पिसान मारूं म्हणे आखे कांटाळे मोड पडटा. आमात नुस्त्याकार सगळे फिशरमॅन आतां किशकोन पड वतले पावसां. एवरी वर्सा येता ती आतां किशकोन म्हूण हें करपा आमी. हांव CM सरा एक स्मॉल रिक्वेस्ट कोता हे एक्शन घेचे हेजेर मुंगिडाचेर. ही हाऱ्या बांदार जाता तीचे सारको आरीचेर बी येवन पडटी आनी ते आरी मनीस बी जायत येताय दोताय आर्यो. आमकां बोटीन बी व्हरपा कांटाळ बी मारपा बी प्रॉब्लम जाता. पिन्स वता चिकोल बी पडटा मागीर तो कास्तीक जाता चडोले. मागीर तेश कोन्न चिकोल बी पड जा नेटा मागीर नुस्त्या पडना. एवरी वर्सा पावसान जाता आनी ते हारे बांदार ते पावस येयले म्हणटरी साफ करपा लागल्यार जायना ते पयले समर सिजना साफ करूं जाय. आतां पयलीं उदक येयलें म्हणटा त्रास जाताय आमकां. हे आतां आमगे भुरगे आमी सगळे काम करपाचें पोट भरता जाल्यार कितें जाल्यार न्हय गेल्यारय मेळटलें. कांटाळ बिंटाळ घेवन आमी पोट भरताय तितलें मेळटा नुस्त्याक. तेजें पोट भरपाचें आनी हें जालें जाल्यार आतां वयर पडले कितको लोक जियेतले. आनी दिसा सरान आवाज केल्लो कोण आयकता कोण आयकना. पोट भरता सो तेंचे इंट्रस्ट ना. सो इंट्रस्ट आहलो जाल्यार पयले पावस पयले सगळे तयार जावपाक जाय आसले. हे भाशेन आख्खे रिवर चलचंय कोडबाणसून आमचे चिंचे व्हडलीसून तुमचंय हें आख्खें भरलो ना. कित्याक आतां मॅडम ताका रिक्वेस्ट करता तूं येवन चोय म्हण नेक्स्ट कितें जाता तें. कित्याक इवन प्रॉब्लम खऱ्या बांदार तिंगाचे बाणालेचे आमचे न्हू. आमचे हिंगा वीड जायनाय हे वीड्स तेंचे. सो हांव ताका मेळोनूच ताका पर्सनल विजीट मार म्हणटा चोय म्हणटा कितें जाता. पयलीं जावपाक जाय पावस येयश न्हू पयलीं जावपाक जाय न्हू. हे हुंवार बी चालू जालें म्हणटकीर न्हू. हें आतां कितें आसा जे ग्रीन हायसन वॉटर हायसन जें आसा जें एक वीड उदकाचेर जे ग्रीन हायसन वॉटर हायसन जें आसा जें एक वीड उदकाचेर घाण उदक जाल्ले कारणान ऑक्सिजन उदकाक कमी आशिल्ल्या कारणान हें वीड जाता फ्लोट जाता. ते व्हांवन आतां ह्या न्हंयक पाविल्ले आसा आनी तांकां जाळ मारपाक मेळना. तांची बाकीची वॉडी व्हरतासतना त्रास जाता. तांची जाळ पिनता अशें कारणान ते हांगा त्रासाक पडिल्ले आसात. एक्चुअली हो प्रॉब्लम जो आसा तो WRD डिपार्टमेंटाचो दुर्लक्ष दिल्ले कारणान हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा अशें कळून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर आंबेलीच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. राज्यात जुनाच्या 27 तारखेक वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचोय उलो मारला.
सरकारान साश्टी तालुक्यांतल्या 11 गांवांक शाराचो दर्जो दिवपाच्या घोशीत करपाच्या प्रस्तावाक साश्टीच्या थळाव्यांनी विरोध केल्लो. जायत्या ग्रामपंचायतींनी ह्या निर्णया आड खास बसका आनी ग्रामसभा घेवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच हे विशीं थाराव पास करपाची तयारी सुरू केल्या. हो प्रस्ताव चालीक लायलो जाल्यार गांवाची ग्रामीण वळख, पारंपारीक जिणेची पद्दत आनी मेकळी सुवात धोक्यात येवपाक शकता अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. गोंयांतल्या 56 गांवांचे शारीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. तातूंत साश्टी तालुक्यांतल्या 11 गांवांचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकाराक लागून आतां परतून गांवागांवांनी वातावरण तापपाक लागला. गांवागांवांतल्यान ह्या निर्णयाक तीव्र विरोध जाता. जायत्यो पंचायती विशेष ग्रामसभा घेवन सरकारा आड थाराव मंजूर करपाच्या तयारीत आसात. शारीकरणा खातीर गांवची ग्रामीण वळख, पारंपारीक संस्कृताय आनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. देखून साश्टीच्या थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. तशेंच गांवाचें शारीकरण करून FAR वाडोवन काँक्रिटाची रानां तयार करपाक सोदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला. मजगतीं सरकारान जरी हे विशीं थळाव्या वांगडा चर्चा केले बगर कसलोच निर्णय घेवचे नात अशें जाहीर केला. तरी नव्या वाड्यार शांतीनगर रेल्वे पुला लागसार आशिल्ली मुखेल उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. थळाव्यांनी बेगोबेग संबंदीत खात्याक कैद केले. सध्या ही पायपलायन दुरुस्त करपाक झुजा पावण्यार काम सुरू आसा. ही घडणूक फांतोडेर 4 वरांचेर घडली. नावेलीच्या STP प्लांटा लागसार आशिल्ले चेंबर ओव्हरफ्लो जाल्या उपरांत ह्या गाणयारे उदक सरळ गटारांत सोडटात असो आरोप नागमोडेंच्या थळाव्या लोकांनी केला. ह्या गाणयारे उदकाक लागून पुराय वाठारांत दुर्गंधी पातळ्या तशेंच भलायकेचेर परिणाम लेगीत जावपाक लागला. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. सो आमगे वॉर्ड आमगे मामी पंच आम नागमोड वॉर्ड आहे. कितें जालें 2 वर्स पयलीं मातशें मात वाज आसा ड्रेनेज आमगे पॅक जाली. सो आमी साफ केलें. तेका लागून फाटल्यान चेंबर आहे ती 4-5 तितून चेंबर आहे ती ओवरफ्लो जातालें आनी ते डर्टी वॉटर न्हू. सो कितें जालें तें ओवरफ्लो जाता म्हणून आमी आख्खें एक साफ केल्लें. मागीर कितें जालें तेजो रात्याक म्हणटा नेबर सांगता रात्याक मरे आमी व्हडलें पायप घालून टेम्पररी सोल्युशन. बट टेम्पररी सोल्युशन येद मोठेलें पायप ना कित्याक आमी चोयला न्हू आमी काम जाता आसा आमचे दिसती पडना रोडाचेर. सेम पायप एक्चुअली तेमी चेंबर टू चेंबर कनेक्ट करपाक सेम पायप हे तेमी टेम्पररी सोल्युशन एसो पायप लायला. ह्या 1-2 वर्स जाली हे आमकां खबर पासून नासलें भितर रोडा भितर एसो मोठे पायप घालून. सो आतां कितें कालू पावस पडलो नाटकें उदक जालें आयज आमी साफ केलां. चोवपाक गेल्यार येद मोठे पायप मेळ्ळा आमकां हे डिपार्टमेंटान. आय मीन हांव हे ते सुवेज अथॉरिटी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर तेंच केसो काम केलें तें येद मोठे पायप हिंगा आख्खे सरावंडींग घरां आहाय आनी मेन पायपलायन आहाय अशी घरां आहाय जायतीं 30-40 घरां आहाय. सो तेमगे मोठे उदका पायपलायन आसा जाल्यार तें बीन फुटवलें बीन जाल्यार मागीर तें उदक लीक जातलें. मागीर कळना तुका लिकेज बीन जाल्यार मागीर तें बंद आमी जातलें लोक शकता मलेरिया बीन आनी आतां पावसा दिवपाक जाताय जायते. सो तें सेवरी डिपार्टमेंट येवन गेले आता डिपार्टमेंटा जे येवन गेला तोय म्हणटा बाबा आपण कोता ते भितरल्यान पॅक कोता आनी ते मुखार आफ्टर मिन्स पावस बी ना जाल्यार मुखार येतून आनी चेंबर आहा वयर. सो तोय आमी 3 ब्लॉक केले 3 कितें ओवरफ्लो जावन येशात खंय पोतून.
सो म्हाका ते कळना कितें आमगे ते एक्सपर्टीज केन्ना सो तें म्हाका दिसता हांव तुका सांगता. ही 2 वर्सां जाली हे सर्वेची पायप सोडा आनी आख्खे हिंगा हरशीक जाल्या हिंगा आख्खें उदक भोता आनी सगळे लोकांक प्रॉब्लेम जाता. आयज सकाळसांनी आख्खें भोलो तें आनी मनशां हाडाय तें साफ केल्लें. वास येतो सोसूं जायना आनी कोण एक्शन घेयना. हाल तरी समज डेंगू मलेरिया जालें न्हू मागीर ते आमकां उलयताय पंचांक आनी सरपंचांक. सो हें आतां कितें करपा तें तूं म्हाका सांग. ही पायप हिंग सोडला आनी हाल्यां थिंग नोडा पायप आसतलें तें ट्रॅक्टर जॉयंट जाल जाल्यार हाल लोकांक मागीर माल जातली. लोक मागीर सगळो दुयेंत जातलो. तें मागीर जबाबदारी कोण आहा तूं सांग. सात खोलपेवाडी वाठारांत एका स्लॅबाच्या घराचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. शुक्रारा मध्यानराती घडिल्ले घडणुकेत जिवीत हानी टळ्ळी तरी 2 लाखां परस चड रुपयांचे मालमत्तेचें लुकसाण जालां असो दावो घर मालकान केला. पावसाच्या तडाख्यात शुक्रारा मध्यानराती झाड कोसळ्ळें तेन्ना स्फोट जाल्ल्याचो आवाज जालो आनी घर हाल्लें. घराच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ल्या भाड्याच्या रुमाचे पत्रे लेगीत फुटले. धोकादायक अवस्थेत आशिल्लें झाड कापचें म्हूण प्रशासकीय यंत्रणांक कळयिल्लें मात कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यानी परिस्थिती निर्माण जाली अशें घर मालकान सांगलें. 11:30 सुमार जागो आसलो आनी वयर हाचेर स्लॅबाचेर कितें घडा जाल्ल्यान आवाज जालो. मागीर एकदम मोठो स्फोट जाल्ल्यार हें जालो स्फोट मारलेल्यार मोठें. तेन्ना हांव भायर येवन पळयता जाल्यार हें झाड तुटोन पडलां स्लॅबाचेर. तुम्ही आता कंप्लेन बी केल्ली न्ही? कंप्लेन केले म्हणजे हांवें डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, मामलेदाराक सांगलें, परत ते फायर ब्रिगेडी तांकां कळयलें, सगळ्यांक कळयलें. रातभर तांकां फोन करून जागोन सकाळीं तेंची हें आयलें. न्हू पयली कंप्लेन बी केल्ले झाडाची? पहिली झाडाची कंप्लेंट पंचायतीक केल्ली. पंचायतीन डेप्युटी कलेक्टराक केल्ली. तेचेर तेंची 1 वरास पयलीं केल्ली. तेचेर तेंच्यांनी कांयच तेचेर एक्शन घेवंक ना. आतां कितें लॉस कितें लॉस म्हाका आतां 4-5 लाख मायसच लॉस जातली. सो पत्रे केले, पयलो स्लॅब वयले आनी घर हल्लेत वयरसून सगळे. म्हणजे सगळें इस्टिमेट करचो पडटलो म्हाका. स्लॅब चॅक करचो पडटलो. पण हेका काय ना न्हू, कॅज्युअलिटी काय ना न्हू? अशें इंजुरी ना ना इंजुरी काय. हिल रहा है डगा घर ऐसा. कितने बजे रात को? 11:30. आप लोग सोए थे? नहीं जगह थे घरे. और घर में कुछ गिरा वगैरह? नहीं इधर का खाली ये गिरा. क्या? ये पतला. ओके. किसी को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं कुछ नहीं हुआ. ते जाला कितें मदींच ताका मनीस एक कट करपाक मेळोंक ना म्हणून उरलें तें. आमी ते वयली ते स्लिमींग करपाक हें केल्लें पंचायती मार्फत ताका सांगलें पूण मनीस कोण मेळोंक ना. थोडे दीस उरले ताका लागून ते इन बिटवीन हें पडलें. नाही अशी झाडां आनी पंचायतीन कितकी आसा? आनी अशें हांगा आमचे वाटेन कोण ना. फक्त एक थोडी अशी आहा पूण अशी मेल्ली अशी ना. हें कितें जालें मदींच पळोवंक ना भायरसून ताका तें हें आहा न्ही पायरीचें झाड. सो तें मेला म्हूण कळून था मुनाक तें सामकें हें जाल्लें. पसनायल्लें. हय पसनेलें आनी पडलें. लेट करता मागीर अशें कितें जालें मेन कितें आहा तें कोणी थोडे लोक कितें म्हणटा ते देवाचें बी म्हणून वयर चडपाक पळयनात म्हणून ते मातशें उरलें दिलें. जाल्यार कोणी मनीस बी मेळ्ळो जाल्यार जोडून आमी हें करतले अशें. पूण आतां हें डॅमेज जालो ताका कितें म्हणटा? डॅमेज कितें आतां तें दिवपाचें न्ही सरकारान कितें तांकां हेल्प करपाची न्ही. तेकरान कॉल येयलो की हांगा आमचे कोलपेवाडी हांगा एक झाड पडलां म्हणून. मागीर जाल्यार तें व्हडलें झाड आसलें आमी रातीच हांगा टर्न आवट केलो तेच्या भितरच्यान. हांगा येवन आमी सबंद रात बारीक कितें आसलें तें हेंचें म्हणजे आमकां गरज आसली ती मेन क्रेन आनी JCB जाय आसलो आमकां. नाजाल्यार एक असो प्लॅटफॉर्म जाय वयर चडोन कातरपा असलें जाय आसलें. तें पावूंक ना राती. तें आमी सकाळीं परत संक स्टार्ट केलें आनी आतां चडशें काम जायत येयलें. कितें लॉस कितें ना? लॉस आतां तें अजून कांय तेजो एस्टिमेट करूंक ना. आतां खूब जाण काडल्यानंतर कळलें की कितें लॉस जाला तेचो काम चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोण तालुक्यातल्या समाजीक भलायकी केंद्राच्या वाठारांतले गटार पावसाक सदांच सुमतात. ताका लागून सगळें उदक रस्त्यार सांठून उरता. हाचो त्रास येरादारी करप्यांक जाता तशेंच अपघातांचोय धोकोय वाडटा. थळाव्या प्रशासना कडेन कितलेशेच फावटी कागाळी करून लेगीत समस्येचेर कायमस्वरुपी उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. हे काणकोण तालुक्यातले आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर
हेल्थ सेंटराचो सद्या तरी इश्यू इतलो हायलायट जाल्लो आसा की ह्या हॉस्पिटलाक प्रॉब्लेम आनी हें हॉस्पिटलूच आतां बरें ना जाल्या अशा परिस्थितीन आसा. पूण केन्ना केन्ना हॉस्पिटलाच्या लागीं कांय विशय अशे आसा की जे हॉस्पिटलाक संबंदीत ना पूण नांव मातशें हॉस्पिटलाचें येता. अशातीन एक गजाल म्हटल्यार हॉस्पिटलाक तेंको नाशिल्ले हे हांगासरले गटार. हे गटार अशी परिस्थिती आसा की हॉस्पिटलाच्या फुडले त्याच हॉस्पिटलाच्या कॅम्पसाचे आनी हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान जो एरिया आसा ते सगळें उदक व्हांवन येता आनी हांगासर एकंदरीत 3 कडेचें उदक येता. पूण दुर्दैव अशें की जे उदक आयले उपरांत ते उदक रस्तो क्रॉस करून सायडीन वचना जाल्यार रस्त्याच्या सायडीनूच फुडें वयता आनी मागीर थंयसरल्यान लेफ्टान वयता. पण एक दीस अशी गजाल जाली की हांगासर हे गटार चकअप जालें आनी चकअप जाल्या उपरांत आख्खें उदक रस्त्याचेर आयलें आनी रस्त्याचेर इतलो फ्लो जालो की हें उदक गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या दारान पावलें. हो विशय कितें आसा तो कितें कोणाकच कळना. निमाणें फायर ब्रिगेडीक आपोवचें पडलें आनी फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्या उपरांत सुमार जवळ जवळ म्हणटा ते अर्दे वर इतलो लेट जालो फायर ब्रिगेड हांगासर पावपाक. जी फायर ब्रिगेड काणकोणाच्या सामक्या हार्ट ऑफ सिटी आशिल्ली ती खंय तरी चापोलेच्या जंगलां व्हरून दवरल्यान ताकाय पावपाक लेट जालो. पूण जेन्ना हांगासर येवन तांच्यांनी पळयले उपरांत परिस्थिती अशी जाला की 3 सायडीन उदक येवपाचें आनी एका सायडीनचो पायप तर मोठोच आसा, गटार आसा जाल्यार हांगासर हें सगळें उदक एकठांय जावन जे फुडें वचपाचें तो पायप धाकटो आसा. म्हणजे हें उदक चड आयिल्लें उदक मागीर कमी जावन वतलें काय कितें अशा तरेचो हांगासर प्रॉब्लेम क्रिएट जाला. हो जेन्ना विशय तयार जालो हांगासर इल्लेशे गटारच हांगासर कॉलेप्सान पडला. जेन्ना हांगासर एकट्या मनशान फायर ब्रिगेडीक आनी मागीर मुन्सिपाल्टीक विचारलें त्या वेळाचेर मुन्सिपाल्टीन ताका सांगलें कितें हें जें कितें खसून पडलेलें आसा तें काडपाक जाय आनी तें काडटलो जाल्यार बेगिनान बेगीन काडलें जाल्यार बरें जातलें. पूण खंय तांगेली खंय JCB मोडला आनी 2 दिसांनी खंय ते जाग्यार पडटले. आतां JCB केन्ना जाग्यार पडटली आनी मागीर हें केन्ना जाग्यार पडटलें हो मोठो प्रश्न. पूण लोकांचें म्हणणें आसा की हो विशय बेगिनान बेगीन जाग्यार पडपाक जाय. शिवोले मार्ना वाठारात 2 रेंट कारीमध्ये अपघात जालो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात दोनूय चालकांनी घडणूक थळावेल्यान फुडच्यो काडल्यो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. ही घडणूक शेनवारा सकाळी घडली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. धावते कारीचेर झाड कोसळ्ळें. मात देवादयेन हे घडणुकेत कार चलोवपी तरणाट्या सयत ताची आवय आनी भयण साल्वार जाली. ही घडणूक शेनवारा दनपारा कुवण कारापूर वाठारांत मुखेल रस्त्यार घडली. पळयात. दोनांक कॉल येयलो की सर्वेश सावंत म्हणून की हांगासर आमच्या हॉस्पिटला कडेन गाडीचेर झाड पडला तेन्ना आमी हांगासर गाडीचेर झाड पडटले सेफली सगळें यूज करून सेफली जी आतां झाड कापून कार आतां भायर काडलेली आसा. कॅज्युअलिटी कितें कॅज्युअलिटी कितें तरी कोण तरी लेडीज आनी कोण तरी भुरगो आसलो. कॅज्युअलिटी सेफ आहा. कॅज्युअलिटी काडटा.
म्हापसा वाठारांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक उस्वाडाक आयल्या. सावंतवाडीच्या एका कुटुंबातले बापूय आनी ताच्या 7 वर्सां पिरायेच्या पुताची कूड करासवाडो वाठारांतल्या भाड्याच्या कुडीत दुबावीतपणान सापडल्या. त्याच कुटुंबातल्या बायलेची भलायकी गंभीर आसून तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. हे घडणुकेक लागून वाठारांत बोळा निर्माण जाला, तशेंच म्हापसा पुलिसांनी तपास सुरू केला. म्हापशा करसवाडो वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला. म्हापशेच्या साईनगर करसवाड्यार बिराडाक रावपी सावंतवाडीचें एक कुटुंब आपल्याच कुडीत दुबावीतपणान मरण आयिल्ल्याचे सापडिल्ल्यान वाठारांत खवदळ पातळ्ळा. जाल्यार बायलेची भलायकी गंभीर आसा, तिचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे कुटुंब मूळ महाराष्ट्रांतले आशिल्ल्याचें कळटा. हे घडणुकेंत बापूय अजय जाधव आनी 7 वर्सां पिरायेचो ताचो पूत अथर्व जाधव हांकां मरण आयलें. जाल्यार सुवर्णा जाधव गंभीर जखमी आसा. घडणुकेची म्हायती मेळटकच म्हापशा पुलिसांनी वचून पंचनामो केलो आनी कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्यो. ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी म्हापशा पुलीस करतात. ह्या प्रकरणाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. कितके जाण डेड फावंड आसा? आतां आमकां सद्या 2 डेड बॉडीज ना, बापूय आनी चेडो. ओके, कितके वर्साचे ते? चेडो आसा 7 वर्साचो. ओके, बापूय आसा 38 इयर्स. कित्याक लागून कितें इन्वेस्टिगेशन जालो आमी तुमकां मागीर दिता. आनी ताजी बायल आसा ती सद्या आमी क्रिटिकल कंडिशनान ताका हॉस्पिटलान एडमीट केला. आतां ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेली, थंयच्यान ताका जीएमसी रेफर केला आनी ताजो उपचार चालू आसा. भितर कितें कळ्ळें, कितें दिसलां तुमकां? ना, आतां आमी सगळें आमी काम करता, वी आर वर्किंग, पळयता, वील कम टू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. छत्रपती शिवाजी महाराजां खातीरूच आयज आमकां अंत्योदय तत्वांचेर काम करपाची संद मेळ्ळ्या आनी ती आनफुडें मेळची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शेनवारा शिवराज्याभिषेक सुवाळे निमतान सांखळे वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पूजन केले. उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. मजगतीं मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी महाराष्ट्राच्या रायगड वाठारांत वचून शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून अभिवादन केलें. आज सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. तिथेनुसार शिवराज्य अभिषेक जो आज जे रायगडाचेर मनयता, पुराय गोंयांत सुद्दां शिवपुतळे आसा त्या सगळ्या जाग्यांचेर शिवराज्य अभिषेक दिन मनयलो वता. हांव मागतां की छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या कृपेन जे सुराज्य देशांत राज्यात आसा हें अशाच पद्दतीन चालू उरचें. सुराज्याच्या सकयल अंत्योदय तत्वाचें राज्य चलोवपाची संद लोकांनी आमकां दिल्या, ही फुडें दिवची आनी अशाच पद्दतीचें सुराज्य घडचें हेंच देवा लागीं मागता. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल